विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। शेनवारा मांद्रेचे भाजपाचे उमेदवार दयानंद सोपटेन भाजप कार्यकर्त्यां सयत मोरजी गांवांत प्रचार केलो। प्रचाराक कार्यकर्त्यांचो तशेंच मोर्जेकारांचो बरो प्रतिसाद लाबिल्लो। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही मोर्जे गावान आसा। मोर्जे आमचो बरो व्हडलो गाव आसा आनी आमी बांदेकार वाड्या मोर्जी ह्या गावान आसा। ह्या मोर्जे गावान 9 बूथ आहा, जेणे करून ते मांद्रेच्या गावान जे आसा पळय, मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 46 बूथ आहात। त्या बुथांसून ह्या 9 बुथांसून हो बूथ नंबर जो 31 नंबर आहा पळय, हो सदीत सोपटे भाईच्या फाटसून रावल्लो आसा। फाटल्या 3 बुथांसून सुद्धा कालच्या ज्या बुथान आघाडी आसली ती 46 बुथांचेर आमचो 31 नंबर हो जो बूथ आहा पळय तो 46 बुथांसून पयलो येयल्लो आसा। सबंद 46 बुथान आमकां 577 मतां पडलेली आसा। आमी आतां भाईक ह्या इलेक्शनाक बूथ नंबर 31चेर कमीत कमीत आनी जास्तीत जास्त म्हणटा ती 650 मतांची आमी टार्गेट दवरलेलो आसा। आनी मोर्जे गांवान 9 बूथ आसा, 9 बुथांचेर आमकां बरो प्रतिसाद आसा आनी सगळे मनीस आहा ते भाईच्या कॉन्टॅक्टान आसा, जेणे करून 9 बुथांचेर आमी लीड दितले। फक्त आमचे जे बेकार भुरगे आहात तेंचे एक आशा आहा की तांकां आपल्या एक नोकरीच्या हेच्या प्रमाणे भाईच्या आशेन ते पळयतात, तेंच्यांनी ती तेंची कामां पूर्ण करपाची। आमी 3100 मतां दिल्लेली आसा। आमी आज 3500 ते 4500 मतां आमी भाई सोपटे